विसव उपरांत परत येवकार। विधानसभा संकुलान जीवनदायिनी म्हादयचेर जागृताय सत्र जाले। या सत्रान पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान भाषण केल्ले। या वेळार मंत्री आमदार हजर आशिल्ले। आडेक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकर। Upper catchment area of Dudhsagar, that is Diggi, Marra 1, Diggi, Marra 2, Viranjole and Katla and Payana. So all the sources you can see the Dudhsagar. One cannot imagine the dry Dudhsagar. So Dudhsagar is our identity. So Karnataka want to dam and divert water into Kali river. आमच्याकडे 3 water treatment plants. ते समज 12 डॅम हे करतात. What is the link of the water source coming to this water treatment plant? The water, all the water treatment, main 4 water treatment plants which are there, त्या सगळ्यांचे उदक जे आसा हे उदक ह्या मुख्य म्हादय जे आसा ह्या म्हादयच्यान येता। म्हणजे जर तुम्ही 70चे पळयले किंवा फोंडा पणजे ह्या परिसराचे पळयले किंवा बार्देसातल्या परिसराचे सगळ्याकडे जे उदक मेळटा हे मेन उदक मेन म्हादयच्यान येता। मेन म्हणजे सध्या धरणां पण प्लान केलेली धरणां आसा। जी धरणां प्लान केल्या ती कळसा आणि भांडुराचेर आसा। कळसा धरण जे आसा ते जर जाले जाल्यार साखळी आणि पोडाशे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा तो ड्राय जातलो आणि परत महाराष्ट्राचो सकयल आसा। म्हणजे प्लानिंग जे आसा ते कशें जावंक शकता एका देशात हे हांव चिंतूंकच शकना। म्हणजे वयर कर्नाटक 3 धरणां बांदता, सकयल महाराष्ट्र एक धरण बांदता। ते राजन प्रश्न आसा एक पाटी महाराष्ट्र आसा एक साइड कर्नाटक आसा। Mother, we are right now connecting ourselves only to the Karnataka issue. Overall, आमकां जे उदक आता येता, वेडी म्हणजे बाकी सगळे दर, त्याला या 3-4 ट्रीटमेंट प्लांटाक एवढी महाराष्ट्र हात करता, एवढी कर्नाटक हात करता. So we are right now focusing only on Karnataka. What is the initiative that we need to do or take towards Maharashtra? We are okay with Maharashtra. ना महाराष्ट्राकडे गोवा सरकारान आपलो विरोध जो आसा तो स्पष्टपणान दिल्लो आसा आणि ट्रायब्युनला समोर हे सगळे महाराष्ट्राच्या प्रकल्पान गोयान आपली भावना जी आसा ती व्यक्त केली आसा। म्हणजे महाराष्ट्रात अजिबात गोयान तशी सवलत दिली ना। म्हणजे आता जे पिटिशन फायल जाल्लें आसा ते हांवें पूर्ण वाचलेलें आसा आणि हे पिटिशन म्हणजे गोवा सरकारचे आसा आणि आम्ही म्हादय बचाव अभियानात स्वतंत्र याचिका दाखल केली की वेगळ्या विषयाचेर आसा ती एन्व्हायरमेंट आणि फॉरेस्टच्या आसा। गोवा सरकारची वॉटर शेअरिंगाची आसा। म्हणून तेंच्यांनी महाराष्ट्राच्या एकंदर प्रकल्पा संदर्भात आपलो निश्चित आसा तो व्यक्त केलेलो आसा। I appreciate that you have taken it. Only एकूच कळपास महाराष्ट्र टू गोवा महाराष्ट्राचे काम चालू आसा का? महाराष्ट्राची आता हांवें जे दाखयली स्लायडी तितून महाराष्ट्रात धरण जे आसा 80% काम पूर्ण केला। फक्त कालवे आसा ते बांदूना, धरण आसा ते बांधून पूर्ण केला। कर्नाटकान धरण बांदूंक ना पण कॅनल अशा पद्धतीने बांधला की ग्रॅव्हिटीचेर उदक वचपाक जाय। म्हणजे जगातलो पहिलोच अशा प्रकारचो प्रकल्प केलो आसा तेंच्यांनी। म्हाकाय कळना म्हणजे इंजिनिअरिंग हे कसल्या प्रकारचे इंजिनिअरिंग ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ले पाहिजे ना। उदीक जे आसा ते 2015 उदक डायवर्ट करून तेंच्यांनी मलप्रभेन हाडले। ते जेन्ना भारतवीर वांचूक राज्यपाल आसले तेन्ना हांवें मुख्यमंत्री आनी राज्यपालाच्या समक्ष सांगले की उदक जे आसा ते वळोवन येयले म्हणून। त्या वेळार तेंच्यांनी एक पथक स्थापन केलें आनी म्हाज्या वांगडा धाडले हो सांगताले पळयात म्हणून। आणि हांवें मागीर तेंका व्हरून दाखयले, तेंच्यांनी पळयले आणि तेंच्यांनी मागीर लवादा समोर याचिका दाखल केली आणि सांगले की उदक आसा ते वळोवन येयल्लें आसा। म्हणून मागीर कर्नाटकाचो जो वकील आसा पली नरीमन तेणी लवादाक सांगले की आमी मलप्रभे कडेन कळसाची वचपी जी तोणां आसा ती दोनूय तोणां बंद करता म्हणून। पहिलं सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक स्कीम तयार केलेली इंटरलिंकिंग ऑफ रिव्हर्स. इट वॉज अबंडन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर फॉर दिस कंट्री. मागीर प्लॅनिंग कमिशन पॉलिसी डिसिजन घेतलेलें आसा इंटरकनेक्टिंग ऑफ बेसिन शुड नॉट बी परमिटेड. Now from where these funds are coming to Karnataka for interconnecting the basins? Basically the mother issue is only interconnecting the basin. कित्याक खुबशे लोकांचो विचार आहा की what the government is doing. कित्याक हेचेर 2 वरांचें डिस्कशन जावचें